आसा ऑल इंडिया काँग्रेस कमिटीन देशभर ह्या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्साच्या प्रायस पळय जे वाडयल्या ताच्या विरोधात आयोजीत केल्ल्या लोकांक जागे करपा खातीर. कारण 2014 मोदी सरकारान येतले म्हणून ताणी लोकांक स्वप्न दाखयलें, अच्छे दिनाचें स्वप्न दाखयलें. लोक सोदून सोदून बेजार जाले, वचून अच्छे दिन लोकांक खंयचो मेळना. पेट्रोल डिझेल 100 रुपया कडेन पावत आयलें, गॅस 800 रुपया कडेन पावत आयलो. लोक जगतले कशे? कोविडाची परिस्थिती आहा, सामान्य मनशाची परिस्थिती कितें जातली पळया. खाजेकार, चणेकार, मोटरसायकल पायलट, टॅक्सी ड्रायव्हर, रिक्षा ड्रायव्हर, फुलकार, तांणी कितें करप? ते जगप कशें तांणी? हांव सरकारा कडेन मागिल्लें तांकां एक 100 कोटीचें पॅकेज दिया म्हणून. आजूच हांव आयकतालो की आर्टिस्टाक एक 10,000 वन टायम सेटलमेंट दिला. वन टायम सेटलमेंट 10,000 म्हणजे आर्टिस्ट म्हणटा तो कितें रस्त्यार पडिल्लो मनीस? कलाकार म्हणटा तो स्वाभिमानी मनीस. कलाकार असले 10,000 रुपये केन्ना घेवपाना. 10,000 रुपये म्हणजे तो म्हयन्याक तांगेले हप्ते आनी मोटरसायकलीचे हप्ते, खावपा जेवपाचे वस्तू हाडपाक 10,000 काबार जाता. आनी म्हणून हे सरकार एका वटेन पेट्रोलियम प्रॉडक्ट कमी करना, दुसरे वटेन सामान्य मनशाक जगपाक दिना. अशा परिस्थितीन आमच्या पक्षान ठरयलें की लोकां भितर जागृती जावपाक जाय, लोकांक कळपाक जाय आमकां कशा पद्दतीन फटयलें तें. 2012 जेन्ना काँग्रेसचें सरकार सत्तेर आयिल्लें गोंयांत, तुमकां सगळ्यांक याद आसतली, इलेक्शना कडेन मॅनिफेस्टो भितर तांणी घाल्लें आमी गोंयांत 60 रुपयाच्या वयर एक नया पैसो वाडोवपाक दिवपाना. पेट्रोल कितलेंय वाडलें देशांत, गोंयांत 60 रुपयांनी पेट्रोल मेळटलें म्हणून. खंय गेलें आश्वासन? खंय गेलें सगळें ते प्रॉमिसीस? खंय गेलो तो मॅनिफेस्टो? सिलिंडराचेर एक स्लोगन बरयलेलो आसता, वी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन. हो सदांच सिलिंडराचेर बरयलेलो आसता, वी रिस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमन. आयज हांव हे गोवोरमेंटाक, बीजेपी गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदता, कित्याक जेन्ना 2014 पर्यंत जेन्ना काँग्रेसीचो गोवोरमेंट आसलेलो, सिलिंडर केन्नाच अरावंड 400 रुपया पर्यंत आसलेलो, तेच्या वयर केन्नाच वचनासलो. आयज ह्या 7 वर्सां भितर आयज सिलिंडर 800चेर पावलेलो आसा, डबल पावला. जाल्यार हांव ह्या गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदता, खंय तुमी डिग्निटी दवरलेली आसा वुमनाची? हो रिस्पेक्ट तुमी खंय दवरलेलो आसा बायलांचो? हो रिस्पेक्ट म्हणटा तुमी ना, हो फक्त तुमी स्लोगन जावन दवरलेलो आसा. आनी आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें, जेन्ना 400 रुपयान सिलिंडर आसलेलो तेन्ना आमचो सरकार जेन्ना काँग्रेसीचो आसलेलो तेन्ना आमी ताका हे दिताले, आमी सबसिडी दिताले. आनी तेन्ना सुद्दां लोकांक तेजो भरपूर बेनिफीट मेळटालो. आनी जेन्ना बीजेपीचो गोवोरमेंट येयलो आनी हो जो प्रायम मिनिस्टर आसा नरेंद्र मोदी, तेन्ना सगळ्या लोकांक तेणें आव्हान केलें कितें बाबा जो हांकां सबसिडी कोणाक नाका तेंच्यांनी सोडून दिवची. आनी मॅक्सिमम लोकांनी, म्हाका दिसता 90% लोकांनी सबसिडी सोडून दिली, नाका म्हणून सबसिडी. कित्याक जी सबसिडी तेन्ना मेळटाली ती सबसिडी आनी खुबश्या लोकांक, जी थोडी गरीब लोक आसले तेंच्यांनी सबसिडी आजुनूय दवरल्या. बट आयज जो सिलिंडर तेन्ना 400 रुपया आसतना तेन्नाच जी सबसिडी मेळटाली 100-150 रुपया ते सिलिंडराचेर, आनी आयज गोवोरमेंटान 800 रुपयाचेर सिलिंडर व्हरोन सुद्दां आयज लोकांनी सबसिडी सोडून, म्हणजे ह्या बीजेपी गोवोरमेंटान अशा लोकांक फटयलेले आसा. एका वाटेन सबसिडी दिवपाक लायली, सोडपाक लायली, आनी एका वाटेन सिलिंडराचो प्रायस आसा तो डबल केलो. आनी गेले आतां 6-7 म्हयने जाले, जे कोणाक सबसिडी येताली ती सुद्दां आयज सबसिडी येयना. आयज ती सुद्दां गोवोरमेंटान सबसिडी स्टॉप केला. हांव हे गोवोरमेंटाक विचारपाक सोदता, एका सायडीक तुमी कॅसिनोचे करोडांनी पयशे तुमी माफ करता, जेन्ना टॅक्स दिवपाचे आसा ते गोवोरमेंटाक ते तुमी माफ करता करोडांनी पयशे, जाल्यार हांगा बारीक लोकांची जी गॅसीचेर जी सबसिडी मेळटा ती तुमी कित्याक रिलीज करना? पेट्रोलाचो प्रायस इतलो 100चेर पावलो, लोक कशे म्हणून जगतले? डिझलाचो प्रायस इतलो पावलेलो आसा. सो हे सगळे लोक पळयता, लोक हेजो टायमाचेर न्याय करतलो. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा, येता ते इलेक्शनाक, असेंब्ली इलेक्शनाक 6 म्हयने उरले आसात. आमचे लिडर्स हांगा आसात, जे आमी आमच्या लिडरशिपाच्या अंडर जे फुडले इलेक्शनाक आमी वयतले, दिगंबर कामत, गिरीश चोडणकर, म्हाका दिसता हेजे फुडें आमी हे सगळे आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मगांव तालुक्यान आमी स्ट्रॉंग करपाक पूर्ण प्रयत्न करतले. आनी फुडलो जो सरकार आसतलो हो काँग्रेसीचोच सरकार आसतलो. आयज देशात पश्चातापाची पाळी येयल्ली आसा, कारण लोकांक दिसलें की अच्छे दिन येतले आनी अच्छे दिनाक सगळे सवाय जातले. आयज परिस्थिती कितें जाल्या, 7 वर्सां जालीं मोदी सरकार सत्तेर येवन. तेणी सांगलेले 60 रुपया वयर पेट्रोल करपाना, डिझेल करपाना, झिरो वेट लायतले. आयज खंय आसा? नरेंद्र मोदीन सांगलेले पेट्रोलाचो दाम कमी करतलो. प्रत्येक पेट्रोल पंपाचेर
बॅनरां लायल्लीं, होर्डिंग्स लायल्लीं आनी अशें करून लोकांक हेणी फटयल्लें आसा. आयज कितें परिस्थिती? मोदी सरकार सत्तेर एक साकून जवळ जवळ 65 टायम्स पेट्रोल आनी डिझलाचे प्रायस वाडिल्ले आसात. 65 टायम्स अच्छे दिनाच्या नांवान 65 फावटी रेट त्यांनी गेले 7 वर्सांनी ह्या बीजेपीच्या दुष्ट सरकारान, ह्या बीजेपीच्या जुमला सरकारान वाडिल्लो आसा. पेट्रोलाचेर जवळ जवळ 250% वाडला, डिझलाचेर जवळ जवळ 8.5% रेट्स वाडलेलो आसा. म्हणजे कोणी 10% वाडटा, 20% वाडटा. मोदी सरकाराचे रेट 850% डिझलाचेर वाडटा. गॅसाचो रेट जो आशिल्लो आमचें सरकार आसतना आयज डब्बलावून मायज जाला. म्हणजे ह्या 7 वर्सांत आमी कितें पळय आशिल्लो गॅस प्रायस तेच्या डब्बलाच्याहून मायज नरेंद्र मोदीच्या सरकारान केल्लो आसा. आनी आयज सामान्य मनशाचेर एक वेगळी नामुश्की हाडल्या, जगपाक कठीण जाल्ली आसा.